नमस्कार, गोमंतक डिव्हिजन मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। दनपारच्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कश्मीर फायल चित्रपट थिएटरांत चलोवपा वयल्यान गोंयांत वाद। गोंयचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री आनी भाजप प्रदेशाध्यक्षान पळयलो आयनॉक्सांत शो। सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारान घेतली हंगामी सभापती म्हणून शपथ। खासा अधिवेशन बेगीनूच। तृणमूल पक्ष घेतले वेंचणुकेच्या परिणामाचो नियाळ। समिती नेमली, बेगीनूच बसका। विरोधी पक्षाच्या पदावयल्यान काँग्रेसी भितून दोन गट। दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो करतात लॉबिंग। राज्यपाल पी.एच. श्रीधरन पिल्ल्यान विधानसभा केली बरखास्त। फुडले सरकार स्थापन जाय मेरेन सावंतूच आसतले मुख्यमंत्री। हंगामी सभापती पदा खातीर गणेश गांवकाराची जाली सोपूतविधी। अधिकाराच्या मुद्द्यावयल्यान आपयल्ली मयेच्या केळबाय देवस्थान समितीची वेंचणूक धुकल्ली फुडें। म्हापशां जो मिनेझीस फार्मासी लागसार भिरांकूळ अपघात। दोन गाडयांक धपको दीत दुदाचो ट्रक घुसलो फुडें। गोंयचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे सोमारा काश्मीरी पंडितांचो संघर्श दाखोवपी द काश्मीर फायल्स हो सिनेमा पणजेच्या आयनॉक्सांत पळयलो। आयतारा 13 मार्चाक मडगांवच्या आयनॉक्सांत द काश्मीर फायल्स ह्या सिनेमाचे पोस्टर थिएटरा भायर न लायिल्ल्यान सिनेमा पळोवंक आयिल्ल्या बजरंग दलाच्या कांय लोकांनी वेवस्थापना कडेन वाद घातलो। ह्या घडणुके विशीं दखल घेवन गोंयचो काळजीवाहू मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या सिनेमाचे जाता तितले सो जावचे अशी आयनॉक्स वेवस्थापना कडेन विनवणी केली। मडगांवां आयनॉक्सान ते द काश्मीर ह्या पिक्चराचे बॅनर न लायिल्ल्यान वाद निर्माण जालो तेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाता तितले शोज आयनॉक्सान दाखोवचे अशी मागणी केल्ली आनी आयज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पणजे हांगा आयनॉक्सान द काश्मीर शो हो पळोवपाक गेले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी ताच्या बरोबर गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे द काश्मीर फायल्स हो पिक्चर पळोवपाक आयनॉक्सान आयज 12 वरांचेर गेले। तांच्यांनी हो शो पळयलो। आयनॉक्स मडगांव तशेंच आयनॉक्स पणजे द काश्मीर फायल्स हो ह्या पिक्चराचो शो पळोवपाक लोकांनी गर्दी केली। कश्मीरी पंडितांचेर निर्बंधीत हो सिनेमा आसा। हो पिक्चर टॅक्स फ्री करचो अशी मागणी जाल्या। कश्मीरी पंडितांचेर जाल्ल्या अत्याचारांचेर भाष्य करपी द काश्मीर फायल्स हो सिनेमा 11 मार्चा सावन गोंयांत प्रदर्शित जाला। मडगांवच्या आयनॉक्स थिएटरांत लेगीत हो सिनेमा प्रदर्शित जाला। मात ऑनलायन तिकेट बुकिंग ॲपचेर ह्या सिनेमाची बुकिंग हाऊसफुल जाल्ल्याचे दाखोवन लेगीत थिएटर फकत 40% भरिल्लें। तशेंच सिनेमा प्रदर्शित जावन लेगीत ह्या सिनेमाचे पोस्टर मात थिएटरा भायर लायिल्ले ना।
देखून थंय सिनेमा पळोवंक आयिल्ल्या बजरंग दल संघटनेच्या कांय लोकांनी होच विशय उखलून थिएटराच्या व्यवस्थापकांक हाजे विशीं प्रश्न विचारले। हो वाद इतलो वाडलो की थंयच्या कर्मचाऱ्यांक ह्या लोकांनी मारबडय लेगीत केली। ह्या वादाचो व्हिडिओ गोंयांत बरोच व्हायरल जाला। ह्या घडणुकेची दखल घेऊन गोयचो काळजीवाहू मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत ट्विटराचेर ह्या सिनेमात दाखयल्ल्यो घडणुको चडांत चड लोकां मेरेन पावच्यो जेणे करून भूतकाळांतल्या गजालींची पुनरावृत्ती जावची ना। आपणे हे विशीं आयनॉक्स व्यवस्थापनेकडे चर्चा करून ह्या सिनेमाचे जाता तितले शो थिएटरान लावचे अशी मागणी केल्या असो ट्वीट केला। मात हो ट्वीट कांयसो वादग्रस्त आशिल्ल्यान ह्या ट्विटाचेर लोकांच्यो बऱ्योच आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया येत आसात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लाय हांणी आयज गणेश गांवकर हांकां हंगामी सभापती पदाचो सोपूत दिलो। नव्यान वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांक सोपूत दिवपा खातीर राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लाय हांणी विधानसभेचें खासा अधिवेशन घेवपाचे आदेश काडला। वेंचून आयिल्ल्या आमदारांक सोपूत दिवपा खातीर गणेश गांवकर हांची हंगामी सभापती म्हणून नेमणूक केल्या। विधानसभेची कार्यकाळ 15 मार्चाक सोंपता। ह्याच दिसा वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांक आमदारकीचो सोपूत दिवपाची कार्यावळ जातली। आमदारांनी सोपूत घेतले उपरांत नवी विधानसभा घडयतले। मंगळारा सकाळी 11:30 वरांचेर खाशेले अधिवेशन सुरू जातले। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी राजिनामो दिले उपरांत राज्यपालांनी पयलींची विधानसभा बरखास्त केली। डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सध्या काळजीवाहू मुख्यमंत्री आसात। निकालाक 3 दीस जाले तरीनूय आजून भाजपाच्या विधिमंडळ फुडाऱ्याची वेंचणूक जावंक पावंक ना। वेंचणुकेंत हारले उपरांत काँग्रेसी भितून सध्या 2 पक्ष फुडारी कोण जातलो हाचे वयल्यान सर्त सुरू जाल्या। दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांणी सगळ्या जैतिवंत काँग्रेस आमदारांक आपले वाटे ओडपाक बरेच यत्न सुरू केल्यात। मात वेंचणुकेक कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्यान काँग्रेसी भितरली उमळशीक बरीच उणी जाल्या। भाजपा विरोधी वारे आसून लेगीत काँग्रेसीच्यान 2022 विधानसभा वेंचणुकेत जैत जोडूंक जालें ना। मात सरकार स्थापने वांगडा चडशा लोकांची विरोधी पक्ष फुडारी कोण जातलो हाचेर नदर आसा। एके वाटेन दिगंबर कामत आसा जाल्यार दुसऱ्या वाटेन मायकल लोबो विरोधी पक्ष फुडारी पदाचेर दावो करता। दिगंबर कामत हांचे कडेन अणभव आसा, मात तांचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्याच्या कार्यकाळांत कितलेशेच काँग्रेस आमदार पक्ष सोडून गेले। मायकल लोबो म्हणटा तो लॉबिंग करना। मात ह्या दोनूय फुडाऱ्यांनी काँग्रेस आमदारांक फोन करून तांकां आपले वाटेन रावपाचें आव्हान केलां अशें सुत्रां सांगतात। मात विरोधी पक्ष फुडारीच्या विशया वयल्यान काँग्रेसी भितर 2 पंगड जाल्यात अशें काँग्रेसीचे कांय ज्येश्ठ फुडारी सांगतात। हाका लागून काँग्रेसीचे केंद्रीय फुडारी हाचेर निर्णय घेतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लाय हांणी शेनवारा विधानसभा बरखास्त करपाचो आदेश जारी केलो। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा सकाळी राज्यपालाची राजभवनाचेर भेट घेतली, राजिनामो सादर केलो। हो राजिनामो मंजूर करून राज्यपालांनी फुडलें सरकार स्थापन जाय मेरेन डॉक्टर सावंत हांचे कडेनूच मुख्यमंत्री म्हणून जापसालदारकी सोपयल्या। सध्याच्या विधानसभेचो कार्यकाळ 15 मार्चाक सोंपता। राज्य विधानसभेचो निकाल लागून 3 दीस पुराय जालाय। भाजपाचे सरकार स्थापन जातले हे निश्चित आसा, तरी भाजपान आजून राज्यपालाकडे सरकार स्थापनेचो दावो करूंक ना। गोंयांत सरकार स्थापन करपा खातीर केंद्रीय भाजपान नेमणूक केल्ले निरीक्षक आजून गोंयांत दाखल जावंक नात। ताका लागून भाजपान आजून सत्ता स्थापनेचो दावो करूंक ना। सध्याच्या विधानसभेची मुदत 15 मार्च 2022 ह्या दिसा सोंपता। 10 मार्च 2022 ह्या दिसा भारताच्या वेंचणूक आयोगान जारी केल्ल्या पत्रा प्रमाण गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लाय हांणी 12 मार्चाक गोंयची विधानसभा बरखास्त केली। नवी विधानसभा घडोवपाचे पासत 15 मार्चाक सकाळी 11:30 राज्यपालान खासा अधिवेशन आपयलें। ह्या वेळार वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांची सोपूत विधीची कार्यावळ जातली। भारतीय राज्य घटनेच्या 188 कलमा प्रमाण गणेश गांवकर हांची हंगामी सभापती पदाचेर नियुक्ती राज्यपाल करतले, जाचे मुखार विधानसभेचे हेर वांगडी सोपूत विधी घेतले।
हंगामी सभापती पदा खातीर गणेश गांवकर हांची आयज 11:30 वरांचेर राजभवनात सोपूतविधी जातली. अधिकाराच्या मुद्द्यावयल्यान मये गांवच्या श्री माया केळबाय देवस्थान समितीची वेंचणूक घेवपाक एका गटान हरकत घेतली. आमचो अधिकार आमकां दियात अशें नायक आनी हेर वांगड्यांची मागणी आशिल्ली. ह्या मुद्द्याचेर वेंचणूक निरीक्षक आनी दोनूय गटां मदीं चर्चा सुरू जाली जाल्यार दुसरे वाटेन वेंचणूक अधिकाऱ्यान पुलिसांची मदत घेवपाची थारायली. देखून बोवाळ जावपाच्या शक्यताक वाड निर्माण जालो. म्हाका कोर्टान म्हाका ऑर्डर दिला आनी कोर्टान त्यांच्या हेजेर कॅटलॉगाचेर नांवां ऑलरेडी आसल्या. हे नाकात म्हाका, हे लागत ना. हे माझी केस, ही कंप्लेंट माझी. म्हाका नाका. माझ्या बापायचें कितें करता तूं? माझ्या बापायक हांगा रायट आसा. बापायक माझ्या कोर्टान वयपाची गरज ना. ऑर्डरी प्रमाणे ते बॉडी मिटींग कॅटलॉग केल्लो तुजे भायर म्हणटा बॉडी मिटींग आनी इन्फॉर्म केलो गव्हर्मेंटाक आनी मागीर आमी नवे दीस आनी ते चॅलेंज करपाक कोर्टान गेले. बॉडी मिटींग हे करपाक आमचे भानगडी तो तरी बरो चलता. हो खंयच्याकय चलता. ते बेस्ट चलता. हे खंयच्याकय चलयता. तरी सुद्दां कमिटी तेंचीच जायी. पूण हेचेर 10 जाणांचेर सांग म्हाका आन्सर दी. नाजाल्यार तुका पावर आसा न्हू. ते ऑब्जेक्शन घातलें. ऑब्जेक्शनाचें रिटर्न मेळना. सगळे देवस्थान आयकोन घे. देवस्थान इन रिटर्न घेवपाचें हें ना. कळ्ळें न्हू. पयली गजाल तूं कांयच घेवं नाका. आयज फक्त ऑब्जर्व तुमचे हे इलेक्शन करतले. हांव फक्त ऑब्जर्व करतलो. इलेक्शन जालां काय ना. म्हापशां जो मिनेझीस फार्मासी लागसार शेनवारा रातीकडे भिरांकूळ अपघात जालो. दूध घेवन आयिल्लो हो ट्रक 2 गाडयांक धपको दीत मुखार गेलो आनी बद्द दुकानाचेर वचून आदळ्ळो. ह्या अपघातांत दुकान आनी गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां. ह्या अपघातांत मात कोणाकूच मार लागूंक ना. ट्रकाचे ब्रेक फेल जाल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें सद्या तरी कळटा. हाचेर पुलीस फुडली चवकशी करतात. पेडण्या वाठारांत सध्या मोपा विमानतळ जोड रस्त्याचें काम नेटान चालू आसा आनी आतां मोपा जोड रस्त्याक जोडून उड्डाण पूल बांदपाक सुरवात केल्या. ते खातीर ह्या वाठारांतली सगळीं झाडां पेडां कातरून उड्डाण पूल करपा खातीर खांबे घालपाक जाय म्हणून जमनीची तपासणी करपाचें काम चालू आसा. पयलीं झाडां कातरतना कितलेशेच पुलीस थंय आसताले, पूण व्हडली व्हडली यंत्रणा वापरून जमीन खणपाचें काम चालू केलां तेन्ना आयज एकटो सुद्दां पुलीस थंय दिश्टी पडना. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या प्रवीण आल्लेकरान तरी लोकांचें म्हणणें आयकून घेवन हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. आम्ही तुळसकरवाडी मोपा लिंग रस्त्याच्या परिसरात आसात आणि ह्या वाठारात सध्या मोपा लिंग रस्तो करपाचे नेटान काम सुरू आहा. जी झाडां रस्त्याच्या आड येताली ती सगळी झाडां कापून उडयल्यात आणि आता उड्डाण पूल करपा खातीर विंगड परिसरात यंत्रणाच्या वतीन सॉयलिंग टेस्टिंग करपाचें काम जमीन प्रक्रिया सध्या सुरू आसा. पयलीं झाडां कापतना हजारांनी पोलीस आसताले, पूण आयज ह्या वाठारांत एकूय पुलीस ना. पोलिसां शिवाय ह्या रस्त्याचें काम सध्या खोदकाम यंत्रणा सुरू आसा. विंगड भागांत सॉयल टेस्टिंग करपी मशिनां आमकां नजरेक दिसान येतात. आतां नवीन येवपी सरकार आनी नवो निवडून आयिल्लो आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी जे पीडित शेतकरी आसात त्यांचे शेतकऱ्यांच्यो ज्यो प्रश्न आसात, ज्या समस्या आसात, त्या समस्याचेर योग्य तो तोडगो काडून ह्या पीडित शेतकऱ्यांक न्याय दिवचो अशी ह्या माध्यमातून आमी. काणकोणच्या लोलये गांवांत पारंपारीक शिगम्याक सुरवात जाल्या. नमये दिसा मांडार उबे रावन नमन घालून गांवकार ह्या पारंपारीक शिगम्याची सुरवात करतात. 5 वा 6 दीस परंपरे प्रमाण चलत आयिल्ले खेळ आनी हेर कला लोक मांडार सादर करतात. पळयात पुराय बातमी.
पाठ जाता. नवी दीस मांडार उबी रावन नमन घालतात आणि त्या दिसाक सगळी विधी थंय आमी लास्ट दिसा करतात त्यो सगळी विधी थंय जातात. अशे 5 दीस किंवा 6 दीस चलतात. आणि होळये दीस मांडार सगळे एकठांय जावन मांडार सगळे प्रकारचे खेळ आणि जे जे आमचे कडेन कला आसात त्यो सगळ्यो मेळाव्याची कला थंय सादर केल्यो जातात. आणि ताजे नंतर गडे पाडले जातात, भार काडले जातात. हे सगळे जातले होळी घालून मेळ सोंपता. दोनी असो मेळात राममेळ पोळ्याकार आलो, मागीर तांचेकार, मागीर जिलमी मेळ पेडे, मागीर शिळकार, कोळकणकार आणि लास्ट कारेकार. 3 मेळ 6 मेळ आहा आमचे सगळे. एकूच वर्स वट्टांत सुद्दां आमी वाड्यार काडिल्लो. दिवचल मतदारसंघाची नवे तरेन उदरगत करपा खातीर भाजपाक तेंको दिला अशें नव्यान वेंचून आयिल्ले दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी सांगलें. कसलीच मागणी करूंक ना आपणें, पूण मंत्रीपद मेळ्ळें जाल्यार उदरगत करपाक सोंपें जातलें अशें तांणी गोमंतक टीव्हीच्या प्रतिनिधी कडेन उक्तायलें. ॲक्च्युली इंडिपेंडंट असल्यामुळे खूपशे चॅलेंजीस आशिल्ले. इंडिपेंडंट असल्यामुळे जरी आमी म्हणून आमचें ऑर्गनायझेशन बरें आशिल्लें, फंड्स वॉज अ बीग प्रॉब्लेम. लोकां कडेन फर्स्ट टायम आशिल्लो, सो लोकां कडेन पावपाचो खूब प्रॉब्लेम आसलो. फर्स्ट इलेक्शन हें म्हज्या लायफाचें. म्हाका सगळे म्हणजे लोकांची घरां वचून मेळपाचें, तांकां कन्विन्स करपाचें. कित्याक आमी इंडिपेंडंट असल्यामुळे पयलीं लोक खंयचे तरी लिडरा फाटल्यान आशिल्ले, वेदर इट इज BJP, MG, खंयचे तरी लिडरा फाटल्यान आशिल्ले ते. तांकां कशें कन्विन्स करतले ही व्हडली चॅलेंज आशिल्ली. कित्याक म्हणून तांच्यानी म्हज्या फुडें फाटल्यान रावपाचें. पण तरी आमचे भितरचे लोक खूब बरे आशिल्ले. तांच्यांनी मनान ठरयल्लें की तांकां नवो फेस जाय, तांकां एक चेंज घडोवपाक जाय. आणि त्यामुळे ते कन्विन्स जाले. प्लस तांच्यांनी म्हजो फाटलो करियरय चॅक केलो की बाबा 20 वर्सां भितर कशें काम केलें. आणि हांव प्रूव केलें इलेक्शन जावच्या पयलींच की बाबा हांव एक शब्द दिलो, हांव त्या शब्दाक रावतलो म्हणून. पण म्हजो सदांच हांव जेन्ना कॅम्पेन केलें तेन्ना म्हजो एक आसलो बिचोलीचो विकास, बिचोलीचो डिवेलपमेंट, प्रोग्रेस. आणि हो म्हाका जेन्ना हांव लिडरांक, सेंट्रल लिडरांक मेळ्ळें, आमच्या लोकल लिडरांक, हांव प्रॉमीस मी की म्हाज्या त्या प्रोग्रेसाक ते खंयच ब्लॉक नासतले, ते म्हाका फूल सपोर्ट करतले. सीएमान प्रॉमीस केल्ले आसा. आणि म्हाका खबर आसा की आमचो सीएम जेन्ना अशे प्रॉमिसीस करता म्हजो विश्वास आसा, तांचो तसो पास्ट रेकॉर्ड आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्साक पयल्याच यत्नात विधानसभेन पाव दवरपाक येस येयले. लोकांनी आमचेर दाखयल्ल्या विश्वासा खातीर आमी तांचे उपकारी आसात अशी प्रतिक्रिया मनोज परबान दिली. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत 40 मतदारसंघात आरजीचे उमेदवार उबे करतले. तशेंच ह्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात गोंयकारांचे प्रश्न सुटावे करपाक वावुरतले अशें मनोज परबान सांगलें. हे फावट आरजीन 38 उमेदवार वेंचणुकेच्या मैदानात उबे केल्ले. तातूंतले विरेश बोरकार हो तांचो 7 नदरेचो उमेदवार जैतिवंत जालो. जाल्यार पुराय गोंयच्या मतदानाच्या टक्केवारी प्रमाण आरजीन 10%कून कमी टक्केवारी मेळयली. पणजेचो सध्याचो महापौर रोहित मोन्सेराताच्या महापौराच्या पदाची 1 वर्साची मुदत 30 मार्चाक सोंपतली. 30 मार्चाक हेची मुदत सोंपतली देखून पणजे नव्या महापौराच्या नांवाची चर्चा सुरू आसा. पूण मोन्सेरात फॅमिलीच्या नांवाक परतून वजन आयिल्ल्यान महापौर पदाची माळ रोहिताच्याच गळ्यांत पडपाची शक्यता आसा. आदलो महापौर उदय मडकयकार सुरेंद्र फुतार्दोन आपूण महापौर पदाचे शर्तीत नाशिल्ल्याचे ह्या आदींच स्पश्ट केला. वेंचणुकेत जैत मेळ्ळे उपरांत शेनवारा दिसा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत श्री ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामीजींच्या अवतरण दिसा ह्या निमित्तान दर्शन घेवन आशिर्वाद ताणें घेतलो. तांच्या वांगडा मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाजीर आशिल्ले. जैत मेळ्ळा हे खातीर श्री ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामीन प्रमोद सावंताक परबी भेटयली. वेंचणुकेत सगळे उमेदवार हारल्या उपरांत लेगीत तृणमूल काँग्रेसीन गोंयांतलो वावर सुरूच दवरपाचो निर्णय घेतला. काम सुरू दवरपा खातीर पक्षान 3 वांगड्यांची समिती नेमल्या. सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी हांणी ही म्हायती दिल्ली. अशोक तन्वर, सुष्मिता देव
आणि सौरव चक्रवर्ती ह्या 3 वांगड्यांची वेंचणुकेच्या परिणामाचो नियाळ घेवपा खातीर समिती स्थापन केली. ही समिती पक्षाचें काम चालू दवरतली. गोंया खातीर कितें जाय आनी कितें करप शक्य आसा हाचेर विचार करपा खातीर 26 मार्चाक परिशद जातली. अश्यो परिशद्यो फुडें जायत रावतल्यो. तृणमूल काँग्रेसीत उण्या वेळात तयारी करून विधानसभा वेंचणूक लढयली. पक्षाक येस मेळ्ळें ना तरी गोंयकारां कडेन संपर्क साधलो. तृणमूल काँग्रेस गोंयांत वावर करीत रावतली. पक्ष वेंचणुकेत खंय कमी पडला ताचो विचार जातलो. कार्यावळीची आंखणी जावन वावर सुरू उरतलो. आप पक्षाच्या तिकिटाचेर बाणावली मतदारसंघांतल्यान निवडून आयिल्ल्या वेन्झी विएगासान आयतारा आदले बाणावलीचे आमदार मोंते क्रुजाची भेट घेवन तांचो आशिर्वाद घेतलो. ह्या वेळार तांकां मोंतेन बऱ्या राजकीय फुडारा खातीर शुभेच्छा दिल्यो. काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटीचेर साळगांव मतदारसंघात जैतिवंत जाल्ल्या केदार नायकान आयतारा देव बोडगेश्वराचे कार्यकर्त्यांसयत दर्शन घेतले. साळगांव मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या पंचायतीचे विशय सुटावे करपा खातीर आपूण फुडल्या 2-3 दिसां भितून पंच वांगड्यांबरोबर बसका घेतलो अशें केदारान सांगलें. आयज आमी जिखल्यानंतर देव बोडगेश्वराक आमी सगळे म्हाज्या हांव आनी म्हाजे सगळे कार्यकर्ते पांयां पडपाक आयिल्ले. आमच्या कार्यकर्त्यांनी हांगा कितें कितें हांगयल्लें सो ते आमी सगळे पावन करूंक आयल्या आनी देवाचो मान देवाक दिवपाक आयल्या. सगळे कार्यकर्ते हांगा एकठांय जावन सामके खोशयेन आमी देवा बोडगेश्वराच्या पांया कडेन प्रार्थना केल्या की फुडले 5 वर्सां जी आमची 5 वर्सांचो कार्यकाल आसतलो तितून आमी चडांत चड कामां करून लोकांची सगळी कितें अडी अडचणी आसा कामां आसा ती सगळी पूर्ण करतले म्हणून आमी आयज हांगा येयला आनी देवाक पांय पडूंक आयले. आतां सालिगांव खातीर तुमचे प्लॅन कितें आसा सगळ्यान फर्स्ट? सगळे पंचायतींनी डिफरंट सगळी पंचायती आसा डिफरंट इश्यूज चालू आसा. सो आतां फुडले 1-2-3 दिसान हांव सगळे पंचायती वांगडा घेवन बसोन तांकां मेंबरांक घेवन कितें कितें तेंचे इश्यूज आसा ते हांव तेंचे कडेन डिस्कस करतलो आनी प्रायोरिटी वायज ते सगळे आमी सॉर्ट आउट करूंक ट्राय करतले. आतां तुमी आतां ऑपोजिशन आहा ह्या हेजेर तुका कितें फरक जातलो? ना, डेमोक्रेसीन जेन्ना गव्हर्मेंट जाता कोण तरी रुलिंगान आसता कोण तरी ऑपोजिशन इट इज पार्ट ऑफ गव्हर्मेंट. सो तशें कांय आसना. डेव्हलपमेंट जाता आसतना सगळ्या पंचायतींनी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बरोबर डेव्हलपमेंट जाता. माडना शिवोले हांगा मुखेल रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाची सुरवात जाल्या. नवनियुक्त शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो हांच्या हस्ते आयतारा दिसा 11 वरांचेर रस्त्याच्या डांबरीकरणाचें उक्तावण जालें. माडना ते आसगांव मेरेन रस्त्याचें काम पुराय करतले आनी शिवोली वाठारांत उदकाचे प्रश्न जे आसा ते बेगोबेग सोडयतले अशें डिलायला लोबोन सांगलां. जाल्यार वेंचणुकेक जैत मेळ्ळ्या उपरांत 2 दिसां भितून कामां करपाक हातीन घेतिल्ल्यान थंयच्या थळाव्या लोकांनी डिलायलाची तोखणाय केली. आमी हांगा शिवोलच्या गांवान हा फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड फ्रॉम शिवोली अप टू जांबडिनी. पयलें म्हणल्यार हांव देव बरें करूं म्हणटा वन्स अगेन सगळ्या आमच्या शिवोलकारांक. आमकां तुमी इतलो मोग दाखयलो आनी इतले मोठे संख्येन हांगा निवडून हाडले एज यो MLA. तांकां कॉंग्रेच्युलेशन करता. तेंच्यांनी 2 दीस जाले
आनी आयज तेंच्यांनी कामां आपल्या हातीन घेतलेली आसा आनी आयच्यान स्टार्ट करता आमी इगर्जे कडल्यान रोड हो सामको डॅमेज जाल्लो आसलो आनी आयज तेणीन पयलें काम आमच्या हातीन घेतलेलें आसा. सगळे सरपंच सगळ्या पंचायतीचे सरपंच पंच मेंबर तशेंच आमचे सपोर्टर हांगा येयल्लेले आसा आनी अशीच आमची कामां मॅडम डिलायला लोबो करतली ही आमकां गॅरंटी आहा. गोंय विधानसभा वेंचणूक मुरगांव मतदारसंघात 15 वर्सां उपरांत काँग्रेसीचो उमेदवार संकल्प आमोणकर वेंचून आयलो. आयतारा दनपारां आपल्या कार्यकर्त्यां सयत व्हडा दबाज्यान संगीताच्या तालार मिरवणूक ताणें काडली. लोकांचो तेंको आनी वेंचून हाडिल्ल्यान ताच्या मुखामळाचेर एक वेगळीच खोशी दिसून येताली. संकल्पाचें जैत तेच मुरगांव जनतेचें जैत आनी आमदार आनी सगळे कार्यकर्ते एकठांय जावन फुडें मुरगांवची उदरगत करतले तशेंच बुरशें राजकारण करचें ना अशें मुरगांवचो काँग्रेसीचो गटाध्यक्ष महेश नायकान सांगलें. संकल्पाचो विजय आणि पुरा मुरगांव जनतेचो विजय आसा. आमी 15 वर्सां गेली 15 वर्सां वनवास काडलेलो. ह्या वनवासाचे फळ आमी खंय हार मारिन नासतना आमचे जे कार्यकर्ते आसा आज आमचे कार्यकर्ते 15 वर्सां जे संकल्पा वांगडा रावल्या आनी तेचे हे फळ 15 वर्सान आमकां विजय प्राप्त जाल्लो आसा. हे विजयाचे श्रेय सगळ्या मुरगांवच्या जनतेक 1 ते 9 वार्ड पर्यंत आमी दिता. तशेंच फुडली उदरगत जी करपाची आसा त्या उदरगतीक खंय स्टॉप जावचो ना. आमी कार्यकर्ते सगळे एक जाण एक दिलान सगळ्यांची संमतीन फुडलें जें कितें कार्य आसा तें करतले आनी कसलोच भेदभाव नासतना सड्यार जे फाटल्या 15 वर्सांच्या कारकिर्दीन जें कितें घडलां हांगा तें आमी घडोवंक दिवचें ना आनी बुरशें राजकारण करचें ना. इतलेंच लोकां कडेन मागता की आमी जो विजय जाला हो सगळो तुमचो विजय सगळ्या जनतेचो विजय. सांगे मतदारसंघात गोंयचे बरे पर्यटन थळ करपा खातीर आपूण वावुरतलो तशेंच सांगेच्या आदिवासी समाजाक सक्षम करपा खातीर वेगवेगळ्यो येवजणो आपूण सरकारा कडल्यान चालीक लावन घेतलो. थळाव्या तरणाट्यांक नोकरी दिवपाक तशेंच उद्देगीक वसणूक सांगेत स्थापन करपा खातीर आपूण वावुरतलो अशी माहिती सांगेचे भाजपाचे उमेदवार सुभाष फळदेसायान दिल्यो. आयतारा तांच्या कार्यकर्त्यांनी तशेंच हितचिंतकांनी तांच्या घरा वचून ताका शुभेच्छा दिल्यो. म्हणजे फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू दी अनएम्प्लॉयड यूथ. म्हणजे जे बेरोजगार युवक असतात तांचे खातीर हांगा प्रायवेट एज वेल एज गव्हर्मेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हे जनरेट करून रोजगार उपलब्ध करप हे प्रामुख्य आसा. दुसरें म्हणजे आमचे वुमन एम्पावरमेंट सांग्या वेल्यो सगळ्या महिला खातीर तांचो एम्पावरमेंट जावपा खातीर कितें योजना आखपाच्यो. ताच्या भायर आमचे जे इनकम्प्लीट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स आसात हांगा बस स्टँड जाय किंवा हांगा हॉस्पिटल जाय किंवा हांगा विविध भागांनी ग्रावंड मैदानां जाय, एज्युकेशनल फॅसिलिटीज जाय, हांगा इंडस्ट्रियलायझेशन येवपाक जाय. आमचो हो भाग आसा तो ST डॉमिनेटेड आसा. ST भावा खातीर हांगा आदिवासी रिसर्च सेंटर आनी ST रिसर्च सेंटर अशे अनेक प्रकल्प आमचे मार्गार आसात. दुसरे आमच्यो ह्यो महिला आसात एक हांगा आमचे आदिवासी टेक्सटायल हे विलेज करपाची ती एडॉप्ट करून सादारण ते 1,500 महिला ही काम रोजगार उपलब्ध करून दिवप आनी गोंयचे बरे एक प्रमुख अशें पर्यटन स्थळ हो भाग जो आसा तो सौंदर्यान नटलेलो किंवा आमी जी हिरवीगार रानां आसतली, दोंगुल्ल्यो आसतल्यो आनी हिल स्टेशन्स आसतली तातूंत भितर इको टुरिजम म्हणा, एडवेंचर टुरिजम म्हणा किंवा हेरिटेज टुरिजम
हे सगळे उपलब्ध करून हांगा सगळ्याक रोजगार मेळपाचो आनी एक येणावळ निर्माण जावपा सारको इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हाका करपाक जाय. सांताक्रूज मतदारसंघातलो काँग्रेसीचो उमेदवार रुदोर फर्नांडीसान विधानसभेच्या वेंचणुकेत जैत मेळयली. आयतारा दिसा विजय रॅली पुराय सांताक्रूज वाठारांत काडली. ह्या वेळार तांच्या वांगडा काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी दिगंबर कामत हाजीर आशिल्ले. भाजपाचो आंतोनियो फर्नांडीस हाका हारोवन रुदल्फान 8,841 मतांनी जैत मेळयली. इतले मजगतीं रुदल्फाच्या ह्या जैताक लागून कार्यकर्त्यांनी खोस उक्तायली. सावर्डे मतदारसंघाचो भाजपाचो उमेदवार गणेश गांवकरान जैत मेळयली. आयतारा श्री सातेरी पिसांनी कळसाई सावर्डे तिस्क आनी तांच्या संपूर्ण मतदारसंघात ताच्या समर्थकां सयत व्हडली मिरवणूक काडली. लोकांचो तेंको आनी वेंचून हाडिल्ल्यान तांच्या मुखामळाचेर एक वेगळी खोशी दिसून येयली. सरकार जी जबाबदारी आपल्या कडेन दितलो ते बरे तरेन आपूण पार पाडटलो. 100% तरणाटे जे बेरोजगार आसा तातूंतले 75% तरी तरणाट्यांक आपूण रोजगार दितलो अशें सावर्डेचो जैतिवंत उमेदवार गणेश गांवकरान सांगलें. सांगला तो विषय कसो असतो मुद्दाम सांगतो की 5 वर्ष मतदारसंघ फाटी गेलो नोकऱ्याचो विषय येयलो हे तुमकां एक्सपिरियन्स केले आसले. एक लक्षात तुमी दवरचें पडटलें एक्चुअली की फाटल्या 5 वर्सांक आमी पक्षाच्या विरुद्ध जावन पक्षान जे दिल्ली जबाबदारी कडेक सोडूना. जे कितें पक्षान सांगलां तें केलां. तशें वेळ सांगलें की आमकां हे जाय ते जाय डिमांड करपाची गरज ना. हांवूय सांगतो आतां तुका आन्सर की जी जबाबदारी आमचेर सोपयतले बरें सरकार दिवपाक आनी एकदम टिकाऊ सरकार दिवपाक ती जबाबदारी आमी पार पडटले. तुमकां दिसत सकाळी कितें की आनी आमकां हे मेळना नाराज जावपाची गरज ना. जी जे कमिटमेंट मेळ्ळी दिली आनी ते सगळे कमिटमेंट आमी पळय करतले. केन्ना केन्ना कितें जाता ज्या मनशान विरोध केला तो हळू तुमच्या फाटल्यान येता आनी फुडें येता. मागीर तुमी कितें करता तुमी आमकां ब्लेम करता. म्हाका ब्लेम करतले विजय बँक ब्लेम करतले आनी बाबा ब्लेम करतले जावं संजय ब्लेम करतले. त्या थोडेशा तुमी ध्यान दवरचें पडटा. कित्याक जाणा की प्रत्येक गोष्ट आमकां खबर आसना. पूण हे फावटी शक्यतो तुमकां सांगता 95% गजाली आमकां खबर आसा. सगळ्यांक ते मातशें कितें करचें पडटलें सगळ्यांनी. आपल्याक 30 वर्सां समाजून तेणी तोडल्या म्हणून कित्याक लागून फक्त पक्षाच्या विजयाक लागून. आनी हेजें नुकसान कोणाक जालां हेजें नुकसान पर्सनल तेका म्हाका कांय जावना. हेजें नुकसान पर्टिक्युलरली तुमकां सांगता हांव की ह्या मतदारसंघाच्या युवांक आनी बाकीचे ज्यो फॅसिलिटी ज्यो पळय दिवपाक जाय ते स्वताक लोकांनी दिवून घेतलेलें नुकसान आसा. भारतीय जनता पक्षाक 20 सिटां मेळ्ळ्या खरी, पूण ह्या 20तले 12 आमदार दुसऱ्या पक्षांतल्यान फोडून हाडिल्ले आसात. भाजपा काँग्रेस मोगो आनी अपक्षाक घेवन तांकां वेंचणूक जिखोवन दिवन आतां सरकार स्थापन करपाच्या वाटेर आसा. गोंयांत भाजप हो पक्ष फाटले एका दशकांत पुरायपणान बदललेलो दिश्टी पडटा. भारतीय जनता पक्षान आदलो ज्येष्ठ काँग्रेस फुडारी माविन गुदिनोक काँग्रेसींतल्यान फोडलो. सुभाष शिरोडकाराक आनी वाळपय आमदार विश्वजीत राणेकय फोडलो आनी 2017 पोटवेंचणूक घडोवन हाडून जिखयलोय बीन. 2022 वेंचणुकेंतय काँग्रेसींतल्यान आयिल्लो बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, निळकंठ हळर्णकार, रवी नायक, देविया राणे आनी विश्वजीत राणे हांकांय फोडून हाडले. विधानसभेत वेंचणुकेंत उबे करून वेंचूनय हाडले. प्रेमेन शेट आनी प्रवीण आर्लेकाराक मोगो पक्षांतल्यान फोडले. उमेदवारी दिली आनी जिखोवन हाडले. फोडून हाडिल्ल्यां भितर रोहन खंवटे आनी गोविंद गावडेय आसात. मूळ भाजपांतले म्हणपा भशेचे वेंचून आयिल्ले आसात ते दोतोर प्रमोद सावंत, निलेश काब्राल, जोशुआ डिसुजा, रमेश तवडकार, सुभाष फळदेसाय, गणेश गांवकार, दाजी साळकार आनी उल्हास तुयेंकार. खंयच्याय परिस्थितीत वेंचणूक जिखपाच्या भाजपाच्या ह्याच विचारसरणेक लागून भाजपाक पुराय भारतांत इलेक्शन मशीन अशें नांव पडलां. आतां 2024ची वेंचणूक हो भाजपाचो फुडलो टार्गेट. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. विधानसभा वेंचणुकेत जिखिल्ल्या 40 उमेदवारां मदले 39 उमेदवार जे आसात ते करोडपती जाल्यार लोकप्रतिनिधी मात पेजात. पूण गोंय मात आजुनूय उदक, वीज, भाजयो, तांदूळ, चिकन मटण तशेंच फुलां फळां खातीर आजुनूय स्वयंपूर्ण कित्याक जावंक ना हो प्रश्न पडल्या बगर रावना. त्या खातीर आतां हे करोडपती उमेदवार गोंयांक स्वयंपूर्ण करतले काय किंवा आत्मनिर्भर करपा खातीर कितें प्रयत्न करतले हाची उमळशीक गोंयकारांक लागून उरल्या.
गोंयचो फुडार थारोवपाची सुत्रां जांचे कडेन गोंयकारांनी दिल्यात तांच्या अर्थीक, शैक्षणीक तशेंच गुन्यांवकारी फाटभुंये विशीं असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्स म्हणल्यारूच ADR ह्या संस्थेन खासा अहवाल जारी केला. उमेदवारांनी वेंचणूक आयोगा कडेन सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांतल्या म्हायती प्रमाण ADRन हो अहवाल तयार केला. विधानसभा वेंचणूक जिखिल्ले 16 उमेदवारांचेर म्हणल्यारूच 40% उमेदवारांचेर गुन्यांवकारी प्रकरणां नोंद आसात. जाल्यार 13 उमेदवार म्हणल्यारूच 33% जैतिवंत उमेदवारांचेर खर गुन्यांव केल्ल्यांची प्रकरणां नोंद आसात. वेंचून आयिल्ले 40 उमेदवारां मदले 39 उमेदवार करोडपती. 2017च्या विधानसभा वेंचणुकेत मात 40 उमेदवार करोडपती आशिल्ले. 2017च्या तुळेन हे फावट वेंचून आयिल्ल्या लोकप्रतिनिधींची मालमत्ता दोबराद आसा. 2017च्या वेंचणुके वेळार लोकप्रतिनिधींकडे सरासरी 10.90 कोटी रुपयाची मालमत्ता आशिल्ली. मात 2022च्या आंकडेवारी प्रमाण ह्या 39 लोकप्रतिनिधींकडे सरासरी 20.16 कोटी रुपयाची मालमत्ता आसा. भाजपाचे 20 निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधींची सरासरी मालमत्ता 15.32 कोटी रुपया इतकी आसा. जाल्यार 11 काँग्रेसीचे उमेदवारांची सरासरी मालमत्ता 31.26 कोटी रुपया इतकी आसा. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या 2 उमेदवारांची सरासरी मालमत्ता 14.30 कोटी रुपया इतकी आसा. 40तले 13 म्हणल्यारूच 33% लोकप्रतिनिधी 8वी आणि 10वी पास. वेंचणूक आयली काय उमेदवार मतदारांक पयशे दाखोवन भुलयता आणि तांची मतां विकत घेतात आणि सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत हेच लोकप्रतिनिधी करोडांनी वसूल करतात. राजकारणांतल्यान पयसो आणि पयशांतल्यान राजकारण हेच खंयच्याय राजकीय फुडाऱ्यांचे धोरण. ते खातीर समाजाच्या उदरगती खातीर वावुरपी फुडाऱ्यांचो काळूच गेलो काय अशेंच म्हणचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोगो पक्षाक आतां मडकयच्या भाजपा मंडळाचो विरोध सोंसचो पडटलो. मडकयच्या भाजपान मोगो पक्षाक भाजप सरकारा भितर घेवपाचेर खर विरोध केला. तांणी तशें भाजपाक कळितूय केला. मडकय कांयच विकास जाल्लो ना. मात खंयचोय पक्ष सत्तेत आयलो काय मोगोक मंत्रीपदां जायूच. दुसऱ्यांच्या हुस्तार जगपी हो कसलो पक्ष असो प्रश्न सुदेश भिंगीन विचारला. एक तर मडकय कांयच प्रोग्रेस ना अशा पद्धतीचे हे आज मडकय चल्लेले आसा. अरे जेन्ना तुवें तृणमुला कडेन युती केली, कित्याक लागून युती केली हे ताचे कडेन प्रश्नाचें उत्तर नाशिल्लें. तरी आसतना लोकांनी ताका मडकय मतदारसंघात निवडून हाडलो आनी आतां लोकांचे दोळे उगडल्या. जेणे ते युती केल्ली मडकय मतदारसंघांतले ताणें तृणमुला कडेन आज आख्ख्या गोंयांत मोगो पक्षाची परिस्थिती कितें जाता ती पळया. तर हें कारण आसा युती, तृणमुला कडेन केल्ली युती. आज भारतीय जनता पार्टी 20 आमदार निवडून आयिल्ली आसा. ती अपक्षान सपोर्ट केल्लो आसा. म्हाका अभिमान दिसता आमच्या फोंड्या तालुक्यात 3 आमचे आमदार निवडून आयिल्ले आसा आनी हाजो सपोर्ट करपाची गरजूच ना. आमचो वेवस्थीत सरकार जाता तेन्ना हांव आमचे सगळे वरिश्ठ पदाधिकारी हांचे कडेन मागता हाजो सपोर्ट अजिबात तुमी घेवं नाका आनी हाका मंत्रीपद बी कसलेंच दिवं नाका. कारण प्रत्येक वेळार काँग्रेस सरकार आयलो आपूण मंत्री जाता, भारतीय जनता पार्टी आयलो आपूण मंत्री जाता. अशा पद्दतीची तागेली हें आसता, स्ट्रॅटजी आसता. सादें उदाहरण दिता. फाटल्या खेपो मडकय शिरोड्या इलेक्शन जालें. तुमी युतीचो सरकार केल्लो भारतीय जनता पार्टी आनी मोगो, जाल्यार तुमी मोगोचो शीट हांगसर कसो दवरलो शिरोड्या. उदरगतीचे दृश्टीन वास्को मतदारसंघाचेर खासा लक्ष दितलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलां. म्हणून वास्कोच्यान वेंचून आयिल्ल्या दाजी साळकारान अशें सांगलें. वास्कोकारांक सरकारा कडल्यान खूब अपेक्षा आसात. वास्को एक बऱ्यांतले बरें शार करपाचो हावेस दाजी साळकारान उक्तायलो. आमकां वास्को खातीर तुमी कितें तरी एक स्पेशल एक पॅकेज दिवपाक जाय म्हणून. कित्याक वास्को असो एकूच शार आसा जाका पयल्यार पसून भंय दिसता
रस्ते पाड, खंयचे गार्डन्स पाड, हे पाड, म्हणजे खंयचीच गोष्ट ही बरी दिसना. सो आतां सीएमान आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण स्पेशल लक्ष घालतलो वास्को खातीर म्हणून. सो आमचो तो एकूच एम आसतलो की ह्या 5 वर्सांत एक प्रेझेंटेबल वास्को सगळ्या वास्कोकारां मुखार दवरप. आतां बायणा बीच तुमी पळयलो जाल्यार फक्त 2 शॅक्स आयल्या, पूण आतां इतले लोक येतात थंय की गर्दी जावपाक लागल्या. आतां इल्ले जावन ट्युरिस्ट हांगा येवपाक लागपाय. आमची स्पोर्ट्स एक्टिविटी थंय स्टार्ट जाल्या. अशे एक्टिविटी स्टार्ट जाल्यार ट्युरिस्ट हांगा येतले. टुरिस्ट एट्रॅक्शन जावपा खातीर आनी कितें करूंक शकता आमी. आमचे बॅट आयलंड आसा, वेदर वी कॅन डेवलप बॅट आयलंड, थंय कितें PPP प्रोजेक्ट करून कितें करूंक शकता आमी. सो दीज आर ऑल ऑप्शन्स आमी अवेलेबल फॉर वास्को. वास्को सामकें हें आसा, म्हणजे तूं कितेंय करूंक शकता वास्को. ओन्ली फक्त गव्हर्मेंटाचो सरकाराचो सपोज सपोर्ट मेळत. आमचे तांतयाच्या सायडीन बरें तळें आसा. इफ वी कॅन डेवलप दॅट, म्हणजे बरो सिटींग एरिया केली, बरो हें केलें, म्हणजे खुबशे आमचे स्वप्नां खूब आसा. आतां त्या खातीर आमी गव्हर्मेंटा कडेन प्रेशर मारता. सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आमी खंय तरी मातशें कनेक्शन दवरून थंयच्यान कितें फंड्स मेळटा जाल्यार आमी युटिलायज करपाक पळयता. सो फक्त देवान साथ दिल्या पुरो आमी मेहनत खूब करतले. कालूच आमची फर्स्ट मिटींग जाल्या ती लेजिस्लेचराची. सो अजून कांय तशें डिसायड जावना. सो जशें जशें एक 2-3 दीस वतले, मातशी क्लॅरिटी जातली, सारक्यार जाग्यार बसलो की आमी ऑटोमॅटीक फर्स्ट थिंग वी वील एप्रोच. कित्याक वास्कोकारांचो सगळ्यात मेन डिमांड आसा की बस स्टँड बरो जावचो म्हणून, आनी तो आमी सगळ्यात बेगीन स्टार्ट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. फायर स्टेशनूय जातलें, बायणा पावर हावस आसा, अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो 100% मार्गाक लागतल्यो. आज सरकार आयलो म्हणटकूच एक आमकां भंय ना की डेव्हलपमेंट वील शुअरली हॅपन इन वास्को. ताजे बद्दल वास्कोकारांक निश्चिंत रावचें. वी वील डू ऑल द हार्ड वर्क वीच इज नेसेसरी फॉर वास्को. SC खातीर राखून दवरिल्ल्या पेडणे मतदारसंघात भाजपाच्या उमेदवारीचेर वेंचून आयिल्ल्या प्रवीण आर्लेकाराक मंत्रीपद दिवचें अशी मागणी गोंय रिपब्लीक पार्टीचे अध्यक्ष सतीश कोरगांवकारान केल्या. पेडणे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार पार्टीचे हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. तर ह्यो आसल्यो दनपारच्यो मुखेल खबऱ्यो. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.